Sumliau Bapa templang tuja Bali petung raya serginca Raya दरबारांच्या बापा मोगाच्या भुरग्या कमका सांबांदर गोपान तुझ्या तुका हरसून तुका वर्णून बापा आमी आयल्या कुरपे देण्यान अर्गां पाठोवन वेदी भोवती समल्या सर्गींच्या मानान दैवीक त्या जेवणान दादोस तूं कर आमकां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोवे आसो. हे मीस विक्षण करच्या म्हज्या भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजून शिकयल्ले जायते विशय आमी आमच्या जिणेंत पाळिना. जेजून आमकां सांगलां आमी राग दवर नजो आमी एकामेकांक बक्षिचे आमी उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळोवंक नजो देवाचो सगळ्या सक्तेन भक्तेन आमी मोग करीचे फेलाचो मोग करीचे अशें जेजून जायत्यो संगती आमकां शिकयल्यात पूण त्यो जायते फावटी आमी पाळूंक चलवता. पूण एक संगत भावन आनी भयणीनो जेजून जी शिकयल्या ती आमी आजून पाळून आसा. कसली संगत ती जावन आसा म्हज्या उडासाक करा म्हज्या उडासाक करा. जेजून हे मीस भेटोवंक आमकां आपयल्ले ताच्या उडासान हो उडो मोडूंक ताचे कूड आनी रगत सेवन ताच्या जिवान बरोवन ताची सुवार्ता परगट करूंक ताणें आमकां आपयल्लें आनी हें काम आमी आजून करीत आसा. एकामेकाचो मोग करूंक चलवल्यार आमी मीस भेटयता. तेंच जेजू आज आमकां उडासा काडटा तो म्हणून जिविताचो उंडो. भोव भयणीनो हांगासर हर एक दीस मीस चलताले आनी ह्या मिसाक सरुणे 100 लोक हांगासर ह्या मिसाक जमो जातालो. पूण ह्या दिसांनी आमी हे मीस रेकॉर्ड करून युट्यूबार घालता पूण 5000च्याकय चड लोक हे मीस पळयता. तशें म्हळ्यार मिसाचो चड चड आमकां मोग आसा आनी ह्या मिसांतावन आमकां मेळचो तो अनुभव मिसांतावन मेळची ती सकत आमी वापुरता म्हणल्यार ही एक साक्ष. त्या देखून जेजू जिविताचो उंडो आमच्या जिणेंत चड आनी चड उर्बा हाडून दी सकत हाडून दी आनी जशें ते आपोस्तल जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगट करून गेले तशेंच आमच्या जिवितांत असलो अनुभव जावन तो अनुभव हेरांतय वांटूंक जाय अशी कृपा बळ भलायकी सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून आयच्या मिसावळ प्रत्येक जावन आमी मागया. मिसान शेळेपण दाखयल्या पासत जेजूची सकत घेवन आमी हेरांतय उदार मन दाखयनासतना शेळेपण दाखयल्ल्या पासत आमचे सरपातकां आमी वळखुया देवतान बोगसणे मागया नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्रतेचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमचे सर पातकां ओळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पुदवदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो प्रेम चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची सर पातकां बोगसून आमकां सासनाक बाळच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सोमिया कापlut सोमिया कापlut
पृथ्वीच्या बापा आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी आयकून घे तुवें आमकां भावार्थाच्या मोलीक देणे फावो केलाय तशेंच तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणान सासनाक आमकां वांटो दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्वाचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी धर्मदूत सोडून एरुसोमेस बावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांत्यांत शिंपडले. थोड्या भक्तिवंत मनशांनी स्तेफानाक मातये पायलो आनी ताचे पासत व्हड वेळाप केलो. पूण सावल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतलो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर हाडन तांकां तो बंदेसाळेन घालतलो. पूण शिंपडलेले बावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. अशें फिलिप समारिया शाराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो. ताची शिकोवण आयकून आनी ताणें केल्लीं आसार्यां पळयोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जोम्यांनी एका मनान गमान दिलें. देवसार लागलेल्या सभारांतावन अशुद्ध आत्मे किकराटो मारून भायर वेतले. जायते आर मारलेले आनी पांगळे गूण जातले. ह्या पासत तें शहर व्हड संतोशांत आसलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वर्णया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार सरपडता. तुजी वाखाणी करता. तुज्या नांवाची कीर्त गायता. येया आनी देवाचें कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक करता तसलीं ताचीं कामां. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. दर्यो ताणें सुकी धरण जाता पर्यंत सुकयलो. सुकलेल्या अळवनांतल्यान लोक पांय भिजन आसा उतरलो. ह्या पासत आमी ताचे उद्देशी आनंद पावया. तो आपले पदवेन सदांच रासवट चलयता. भुमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोप उठया. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. पुताक सतमंतल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळटा. हांवूच ताका निमाण्या दिसा जिवंत करून उठयतलो. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया. सुमी तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. भगवान जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून लोकांक सांगलें हांव तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवन सोना. म्हाका सदमंता तो केदींच तानेवन सोना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां तुमी म्हाका देखला तरी
तुमी म्हाका सदमानिनान बापान म्हजे अदीन केल्लें सगळें म्हजे सरशी येतलें आनी म्हजे सरशी येतल्याक हांव केदींच पयस करिसो ना कित्याक हांव सर्गीतावन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे अदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाय बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठयचें म्हूण पुताक देखलेल्या आनी सदमंतल्या प्रत्येकल्याक सासणीक जिवीत मेळाचें हीच बापाची खुशी हांवूय ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्यो भोव मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हांव ल्हान आसतना म्हाका सांतांची पिक्चरां ह्या सांतांच्यो रजिस्ट्र्यो कलेक्ट करची एक पिसाय आसली आजुनूय म्हज्या ब्रिवेरीन पळयल्यार अप्रूप पळोवंक मेळचे ते सांत म्हज्या ब्रिवेरींत आसात तांची पिक्चरां म्हज्या ब्रिवेरींत आसात ह्या सांतांक पळयत आसतना हर एक फावटी म्हाका बगतालें ते कितले संतोश भरीत आसात तांच्या तोंडार उजवाड आसा तांच्या तकलेर उजवाड आसा केदाळाय समाधानेन ते आसात तांच्या हातांत एक कांय एक वस्त आसा तांच्या मिसावाक तांणी वापरली म्हाकाय असोच एक सांत जायजे म्हणून आशा आसली हांव व्हड जातना ह्या सांतांची जिणी वाचचे एक भाग म्हाका फावो जाला सांतांची जिणी वाचतना म्हाका कळून आयलें की तांचें जिवीत संतोशाचें समाधानाचें नातलें तांच्या जिवितांत जायते कश्ट संकश्ट आसले विघ्नान वारां आसलीं पूण ह्या सर्वा मदें ती संतोशान आसली ह्या सर्वा मदें समाधान तांकां आसलें हें समाधान तांकां खंय थावन मेळ्ळें हो संतोश तांकां खंय थावन मेळ्ळो खंडीत जावन जेजू तांचे सांगाता आसा म्हणल्यार त्या एका भावार्थान आयच्या पयले वाचपान आमी पळयलें स्तेपनाक जिवेशी मारलो भावार्थान येवन ताका निकेपिलो आमी चिंतचे सद्या आमच्या चिंतपान आनी हें काम मुक्त जालें कित्याक म्हळ्यार शिसांक जायती हिंसा सोसूंक मेळ्ळी तांकां केळकुळां भोगूंक मेळ्ळी तांकां जायते जण दुस्मान थंयसर उब जाले आनी मुखार हें सोम्याची सुवार्थ परगट करचें काम थांबलें म्हणून पूण भावनो भयणीनो तें काम थांबोवंक ना तक्षण आमी पळयता फिलीप तो गांव सोडून आनी एका गांवाक येता सामारिया म्हणल्या गांवाक येता थंयसर तो व्हडा उमेदीन सुवार्थ परगट करता कोणाय की तो भियेना ताच्या जिवाक तो भियेना ताच्या दुस्मानांक तो भियेना धैर्यान सोम्याची सुवार्थ परगट करता भायल्यान भिरांत आसा जाल्यारय भितरल्यान एक आंतरीक संतोष भितरल्यान एक आंतरीक समाधान तें समाधान आयलें त्या जिवंत क्रिस्ताच्या सत्तेंत आपोस्तलांक दुनामिस अशें म्हणटाले की दुनामिस आमचो डायनामायट म्हणलो शब्द त्या एका शब्दांत येता दुनामिस जाता अशें म्हळ्यार त्या आपोस्तलांत थंय असली एक डायनामायटाची सकत आसली आमकां व्हडलो एक पर्वत या व्हडलो एक फातर फुटोवंक जाय तर आमी डायनामायट घालता आनी त्या डायनामायटान हो फातर फुट्टा तसली एक सकत केदां आमी जिवन जेजूच्या सत्तेचेर पाती येता तो म्हजे सांगाता आसा तो म्हजे द्वारी ताची कामां करता म्हणून बरवसता तवळ असले फातर फुटोवची तसली सकत आमचे थंय आसा आनी ती सकत घेवन हे सांत भक्त सगळ्यांनी गेले आनी सुवार्थ परगट करी लागले भायल्यान तांकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळे तरी आंतरीक संतोश तांकां सोम्यान तस जिवंत जेजू क्रिस्तान दिलो तर भोवनो भयणीनो तस सोमी आज आमकां सांगता जो कोण ताका सेवता जो कोण ताका खाता
तसले सकत आमचे थंय येता अशें म्हणून ती सकत घेवन जेजूची सुवार्ता धैर्यान परगट करूंक ताणें मोग केल्ल्या बरी, ताणें बक्षिल्ल्या बरी, ताणें बापाची खुशी सदांच ताच्या जिणेंत केल्ल्या बरी आमी करूंक ह्या सेव क्रिस्ताद्वारे सोमी आमकां फोव करून दी म्हणून आयच्या मिसावळ प्रत्येक जावन मागया आमेन. भावनो बुडीनो म्हज्या आनी तुमचे आमच्या जिविताचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानवले जावनी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळज सदांच संतोष बरीत आसूं. आमच्या खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमाक नव्या जिविताचें बळ वाडत वचो आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर खाळी आनी सर्वंतय आमी तुका वाकणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताणें ताच्या परम याज्ञान आदल्या याज्ञांक संपूर्ण काय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कच्या संतुश्टच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सगळे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता तुका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच खुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुज्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांनी मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसतून सुमेस्त मनशां पसत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
भवट तसो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवी दिवचो उंडो आनी ही सुरवण दिवची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमी सच्चें बलिदान भेटूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका अर्गां दिता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सोमेस्ता ताच्याच पवित्रत्मे वरवीं एका मनाची एका काळजाची कनेक्टाय म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारले पवित्र उगडास काड फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून आमच्या आदी सरून गेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणींची प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांत चल्लेल्या सुमेस्तन्यांची आमच्या फिरगजगरांची आमच्या वळखीच्या सर्व व्यक्तींची तुजी इश्ट कडेन सरल्या सुमेस्तांची तूं दया कर तांकां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवचें भाग फोव कर आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कर्मरी जेजूची माये सांगाती भगवान सोपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार भापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जीवन जेजू क्रिस्ताची सकत घेवन आमच्या जिणयेन सुम्याची सुवार्थ धैर्यान परगट करूंक तसो सुमी आमकां आदार दिवनी म्हणून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांद्वारे बापाला घेता सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिरींतली कधी दुखींतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशेनोत्रेक केले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्या रसवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता पुनर्जीवन जावन शिसांक दिश्टीक पडोवन तुवें तांकां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांनी न्ही सुम्या पुणच्या पवित्र सभेन तुजे वयर दवरल्या खंड भवटाचेर बुरवशेचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. जीवन जेजूचे शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या खुशे प्रमाणे आनी पवित्रत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे पवित्र कुळी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुज्यो सुरशिलीं वेगळीं सरोवंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका पळया भाऊ भयणीनो हो जावन आसा पुनर्जीवन जाल्लो सर्गींचो उंडो आमकां सकत बळ भलायकी दिवचो देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळीच्या जेवणाक पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कासोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळून तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमची सुरवण समरमून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो चोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां अंत्यंच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत करून दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां सदांच मेळ्ळो आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत वन पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. आनी चड पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे पळा रास तुझे परगटा मासारतान तुझ्या पोषण आमचे केला कृपे बेसावानी संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे पळा रास तुझे परगटा ओकार पुत्रा सोवे ओकार मर्या शिवादी आमकां
अगेन कसोचे करवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.